पयलो ते जरा देव बरें करूं म्हणटा की ताणी हातान घेतलो म्हणून हें काम जालें रस्त्याचेर नाल्यार जावचें ना तो वाव उरतालो पूण पावसाक लागून मातसो उरोंक लागलो हें करपाक आनी हे रस्तो पेंडींग उरलो उदकाची लायन आनी लायटीची लायन घालून या ही गरजेची आसा आतां ह्या फुडें लायटीक आनी उदकाक कांय प्रोब्लेम जावना कित्याक अंडरग्रावंड घातले पूण ताका त्रास ना कसलेच आनी आतां हो रस्तो एकदम बरो जातलो कित्याक 2 पार्टी ताचेर हें आहा म्हणटकच आमी पयलेच कांय जावचें ना आनी लोकांक कसलीच भिरांत ना पूण हांव सगळ्याक वावुरले तांकां देव बरें करूं म्हणटा चड करून ते जरा की ताणें इंट्रस्ट घेतले म्हणून काम जालें. हांव डेप्युटी सरपंच सालिगांव आणि जुनारपाडाचे वॉर्ड मेंबर हेचे आणि आयज सगळ्यांत पयलीं सराचे केदार सराचे आमचे देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी आमकां हॉट मिक्स फर्स्ट इयर करून दिवपाचें केल्लें आसलें ते आयच्यान स्टार्ट केल्लें आसा की आनी मेन म्हटल्यार हे रोड डिगींग जाल्ले कारण की आमचे उदकाची पायपलायन आसली इलेक्ट्रिसिटी केबल्स आसले ह्या कारणा खातीर सो लोकांकूय आमचे खूब त्रास जाल्लो पण त्या हितूनच्यानी तेंच्यांनी जाता तशें तेंच्यांनी बरो रस्तो प्रोवायड केल्लो कॉन्क्रीट बीन घालून सुद्दां पावसाच्या कारणां खातीर हो रोड डिले खूब जाल्लो करपा खातीर काल आमी स्टार्ट करपाक आसली तर पावस पडलो त्या कारणां खातीर तो पेंडींग उरलो सो आयच्यान आमी स्टार्ट केल्लो आसा सो सरांचे खरेंच खूब खूब देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.